देवा रोगताद केल्ली एकूच मोगा फामी आमची मोना संतोस्ता आमची काळजा मुरगोटा आमची थोडो उलासता सुई सुई सोरवेस्पोरा आमची मोना संतोस्ता आमची काळजा मुरगोटा आमची थोडो उलासता सुई सुई सोरवेस्पोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय पवित्र करता तो आनी पवित्र जाता ती एकाच मुलातान उपजतात. कोलकाताची सांत तेरेजान हार्वर्ड युनिवर्सिटीन पवित्रतायेचेर उलोवप करतना अशें म्हणलें, भाग्यवंत जावप म्हणल्यार थोड्याच जाणांक वो कांय खास मनशांकूच न्हय, पूण भाग्यवंत जावप सगळ्या मनशांची जबाबदारी. देखून भाग्यवंतपण दोर बावतिझम घेतलोल्या क्रिस्तांवांचें आपोवणें. मीस पवित्रतायेची जोर आनी हे जोरींतलें पिवूंक आमी आयज हांगा आयल्यान. तशेंच आयज आमच्या महाधर्म प्रांतान समाजीक प्रेशितायेचो आयतार. एका मनशाचें भाग्यवंतपण ताणें मेळोवन घेतिल्ल्या शिक्षणाचेर दवरलें ना, पूण ताणें केल्ल्या दयाल कोरण्यांचेर कोलायेन दवरलें आसा म्हूण पवित्र सभेची समाजीक शिक्षण आमकां सांगता. पवित्रतायेची बोरती घेवन आमच्या समाजीक वावरांतल्यान पवित्रपणाची गवायकी आमी दिवंक ह्या मिसांतल्यान उजवाड आनी बोळ घेवया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हींच चिंतना मनान दवरून आयज आमकां जोण एकल्याक देवाचो उलो पवित्रपण जोडून घेवन पवित्रपणाची पावलां मारूं. जसो हांव तुमचो देव पवित्र तशींच तुमी पवित्र जायात. हेच दिशेन आमची पावलां मारूंक आमकां जोण एकल्याक कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आयज जल्माचो दीस समारंभ योहान फ्रियोवाज कोटका मोळ ह्या वाड्यांतलो ताचेर ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचेर देवाचो बोड आशिर्वाद ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. आनी ही भेट देवाक मानता तसली जावं आमी पातकी आमी ओसोक्त पवित्रपणाची पावलां आमी मारूंक ना. देखून दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां चारून वायट आदारांक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोचो उपरांत अमोचो उपरांत अमोचो बोड उपरांत ह्या पासत भाग्योन सदांच साकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या
가끗고 소미야 가끗고 Krista kakutku Krista kakutku Somya kakutku Somya kakutku देवाक दिन वासून आमी सगळीं बरोबर मोहिमा गावया. Muiman deva un surgi anishanti rajaista sansari sarvespora deva surkincharaya surpudveda deva deva bapa ami tuka namaskar kota ami tuka din vasta तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांडम महिमान देवा उंचोरगी आणि शांती राजा इस्ता संसारी सुमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिली तू संसाराची पाप काटाय आमची काकूत काकूत कर तुम बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी ऐकून घे महिमान देवा उंचोरगी आणि शांती राजा इस्ता संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर महिमान देवा उंचोरगी आणि शांती राजा इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा तूं अगणीत मोवाळायेचो बाब तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमचीं पातकां भोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हणलें दादलो एकटो आसलोय बरें न्हय हांव ताका एक फावो तोसली सांगातीन करतलो. सर्वेस्परा देवान जमनी वेलीं सगळीं जनावरां आनी अंतरा वेलीं सगळीं सुकणीं रचलीं. तांकां कसलीं नांवां दितात तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां आदावाशीं हाडलीं. दर एकाक आदाम नांव दितलो आसलो तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगळ्या गोरवाशी मोनजातींक अंतराल्या वेल्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळ्या रानवटी मोनजातींक आदावान नांव दितालो पूण आपणाक सांगात करपाक सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटूच सर्वेस्परा देवान आदावांक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी ताचे सुवातेर मांस घालें आनी उपरांत आदावांत तान काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका आदावाशी हाडली. तेदना आदावान म्हणलें शेकी ही आसा म्हजें हाडाचें हाड आनी म्हजें
मांसाचें मांस तिका नारी म्हणटली, कित्याक नोर हाचे तावन तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपले आवयक बापयक सोडटलो आनी एक बायलेक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एकूच कूड जातलीं. तीं दोगांय दादलो आनी बायल विंगली आसली, पूण तांकां एकामेकाची लॉस दिसनासली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सगळे आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं म्हणुया. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्विसवर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तीं सदां ताच्या मोगान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचें तुका खावूंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्विसवर आमचेर आशिर्वाद घालूं. तुज्या घराचे वणटी भितर सुफोल दाखांची वाली पोरी फुलतली तुजी गोरखान. जैतुनाच्या फांट्या सारकीं तुज्या भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्विसवर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत तान सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुजे नात्रां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावंक. इस्रायलाक शांती. जबाब सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्विसवर आमचेर आशिर्वाद घालूं. हेब्रुवांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, देवदूता परस मातसो ल्हान जालोल्यांक मुणगे जेजूक ताणें मोरान सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोरजोरान भरलोलो आमी पळयता. देवाचें उदार कशे पोरमोणे ताणें सगळ्या मनशां खातीर मोरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगळ्या वस्तूचो ओरोप आनी शेवट जायत्या पुता धुवांक वैभवांक व्हरूंक सोदतालो देखून तारणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्यांक ताणें पयले कोश्टां वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. म्हणटच पवित करता तो आनी पवित जाता ती एका मुलातावन उपजोतात. हेच खातीर तांकां आपलीं भाव भयणां म्हणूंक तोलोचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सर्वेस्पोराक सोय सोय. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें सुपुर्णायेक पावता. सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. थोड्या फारिजेवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लावूंक ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? आनी ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम दिलोलो आसा? ताणें सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचें देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रोसनेच्या ओरोंबाक देवान तांकां दादलो आनी बायल केली.
ह्या पासत मनीस आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटोच देवान एकठांय केला ते मनशान दोशी करूं नये. घरांत नव्यान भितर सरतच शिसांनी हे विशीं दुसरें ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पदवार करता. आनी एक बायल आपल्या पतीक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जायत जाल्यार तिवूय पदवार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकणी तुका क्रिस्ता. पवित्र करता तो आनी पवित्र जातात ती एकाच मुळांत हांवन उपजतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय आमी नियाळटना किरीत भाशेन आयच्या सेवा धर्मांतली वाचपां लग्नीक जिविता उद्देशी पवित्रपण जोडूंक आनी पवित्रपणाची पावलां मारूंक आमकां जण एकल्याक आपयता. जाल्यार प्रितीच्यानो, ह्या समाजांत ह्या संवसारांत जें कितें आसा तें सगलें देवांत हांवन उपजता. देवान तें रचलां, देव तें सांबाळटा, देव चलयता. आनी जें कितें आमी ह्या समाजांत वा संवसारांत करता तें फकत आमचे पासत न्हय पूण देवाचे वर्ते मोहिमे पासत. आनी हो आयचो मुख्य संदेश हेब्रावांक बरयलोले चिडीन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा. आनी जो विशय आमी विचून काडला तोवूय ह्या दुसऱ्या वाचपांतलो. जाल्यार प्रितीच्यानो, किरीत भाशेन ह्या चित्राचेर लक्ष घालतना दोग जोडपी आपल्या मोगा विशीं लग्नीक जिविता विशीं असो अनुभव वाडटात. पयले वाटेन आसलोली जोडपी जी तरणी मोगयां ती अशीं उद्गारता, आमचो मोग तोरनो मोग, जिवाळ मोग, खुशाल मोग, शांतकायेन भरलेलो मोग. आमच्या ह्या मोगाच्या काळजाक कसलोच दाग ना. कित्याक थोडींच वर्सां जाल्यात आमी लग्न जाल्यात आनी आमी एकामेकाचो नीज मोग करता. एकामेकाक आमी फटोवंक ना, एकामेकाक आमी दुखोवंक ना, एकामेका आड आमी आयज पासून वचूंक ना, एकामेकाक आमी एके भाशेन गैरसमजा उद्देशी पयस करूंक ना. आयज आमच्या काळजाक कसलोच वायट दाग ना. आनी असलीं भावनां ती उद्गारतना दुसरी जोडपी जी एके भाशेन जाणटे पिरायेर पावलोली ती आपल्या मोगा विशीं असो अनुभव दिता. आयज आमी जाणटे पिरायेर पावल्यात. ज्या दिसा आमी एकामेकाक होय म्हणलोले त्या आयज पासून आमी ह्या होयकारी मनान काळजान जियेल्या. आमच्या ह्या मोगाच्या काळजाक आयज दाग पडलेलो आसा. आनी कसलो दाग? ह्या आमच्या लग्नीक जिवितान आमचे मदें जायतो गैरसमज जाला. एकामेकाक मान दिवंक, रेस्पेद दिवंक आमी विसरल्या. आमच्या जिवितान वयर सकला जाला. गैरसमजा वरवीं आमी केन्नाय केन्ना एकामेका लागीं उलोय नासतना रावल्यात. आमच्या जिवितान जायतें दूख उबरासलां. कोश्टाक आमकां फुडो करूंक पडला. लग्नीक जिवितान ज्या थोड्या वर्सांनी आमची वाट फुलांनी भरलोली आसली ती फुडें वेता वेता काट्याची वाट जाला. त्यागी जिविताक आमी फुडो केला. आनी हे तरेन आयज आमच्या ह्या मोगाच्या काळजाक दाग आसा. पूण ह्या सगल्या दागा मदें, कोश्टा आडकोळी मदें जो ओयकारी जबाब आमी सुरवेक दिल्लो त्या ओयकारी जबाबाक आयज पासून आमी विस्वाशी आसाव आनी हें काजारी जिवीत आमी फुडें व्हरता. हें नियाळटना प्रितीच्यानो, किरीत भाशेनी जाणटी जोडपी आमकां एकूच वस्त सांगूंक सोदतात ती जावन आसा,
जिवितांत वयर सकला जातलें, जिवितांत सगलें आमच्या मना परमणें घडचें ना. त्याच पासून सांगाती रावून एकामेकाक सांगात करून पवित्रपणान पावलां मारूंक आयज आमकां मुख्य संदेश. जाल्यार प्रितीच्यानो, आयचे पयल्या वाचपात जेन्ना आमी लक्ष घालता उत्पत्तीच्या पुस्तकान, जेन्ना देव आदामाक रोचता आनी सगल्यो हेर रोचना जनावरां सगलीं आदामाची नांवां घालूंक हाडटा, तेन्ना आदामाक एक सांगातीन देव येवचिता. आनी हाडलोल्या मदें कोणूच ताका सांगात दिवपा सारको आसना. आनी असल्या वेळार देव बाप आदामाक न्हीद घालून ताचेच बोरेचें आड काडून मांस घालून ताका एक सांगातीन रचता. आनी शेकी आदां उद्गारूंक पावता, हें म्हजें आडाचें आड, मांसाचें मांस. जाल्यार प्रितीच्यानो, जेन्ना देवा बापान दादलो आनी बायल रचलीं, तीं दोगां न्हूय आसलीं, पूण एके भाशेन लग्नीक संस्कारा वरवीं आमी जाका म्हणटा नॅचरल लॉ, सैमीक ह्या कायद्या प्रमाणें तीं दोगांय एक जावंक पावलीं. आनी जेजूनच सुरवेक थावन एके भाशेन संदेश दिलो, जें कितें हांवें जोडलां तें एके भाशेन सदांकाल तुमी एकवटान एकचारान सांबाळात. जाल्यार प्रितीच्यानो, होच संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत लग्नीक जिविता विशीं नियाळटना फारिजेव जेजूशी येता. मन तांचें वायट, प्रस्न ते जेजूशी मांडटात, पूण एके भाशेन लग्नीक जिविताचेर अदीक तांचें लक्ष ना. पूण जेजू कितें सांगता, लग्नीक जिविता विशीं तो कितें परगडटा, हाचेर तें लक्ष घालून जेजूक सांपडावंक, कोसाक लावंक ते येवचितात. आनी असल्या वेळार ते जेजूक असो प्रस्न घालतात, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? प्रितीच्यानो, जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये हें तांकां खबर आसलेली. पूण तरी आसतना मोइजेसाचे शिकोवणे आड जेजू वेता काय म्हूण ते पळोवंक सोदतात. आनी ते कितें सांगूंक सोदतात, मोइजेसान लग्न मोडणेचें पत्र दिवं येता हो हुकूम तांकां दिलोलो. आनी कित्याक पासत दिलोलो काय, कित्याक मनशाकूळ आपल्या वाद्याचें जालोलें, तांचें काळीज मन निबोर आसलोलें, देवाचे शिकोवणे आड तीं गेलोलीं. आनी एके भाशेन आयकोन आसलें देखून मोइजेसान ही परवानगी तांकां दिलोली. पूण जेजू लग्नीक संस्काराचें व्हरतेपण तांकां सांगूंक सोदता आनी मुख्य संदेश तांच्या मनांत घालता तो जावन आसा, जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. आनी प्रितीच्यानो, लग्नीक संस्कार जावन आसा पवित्रपणाचो संस्कार. आनी ह्या संस्कारा उदेशी पवित्रपण जोडूंक आयज देवाचो दर एका घोव बायलेक उलो. जाल्यार प्रितीच्यानो, आयच्या समाजांत कितें घडटा काय, कितें आमी पळयता काय, वो आमच्याच जिवितांत कितें जाता काय. प्रितीच्यानो, आयज मनीसकूळ अदीक करून मनीस ह्या देवाच्या आज्ञाचेर आड गेला. एके भाशेन कुटुंबांत दुस्पोट वाडला. लग्न मोडणेच्या पत्रा उदेशी जें देवान जोडलोलें तें मनशांनी दोशी केला. आनी अशे तरेन प्रितीच्यानो, न्हयच घोव आनी बायलां आपल्या जिवितांत सांडल्या, पूण अदीक करून कुटुंबाची वांगडी म्हणजे भुरगीं बाळां आपल्या जिवितांत एके भाशेन वायट दिशेर पावल्या. आनी प्रितीच्यानो, हें घडोंक देवाच्या आज्ञा आड वचूंक अपवित्र जावंक कारण कितें काय. प्रितीच्यानो, आयज जरी तर आमी नियाळ्ळें आनी ह्या चित्राचेर आमचें लक्ष घातलें जाल्यार आयज घोव बायलां घोडे मोगान जियेतात, बरे भाशेन तांचो संबंद आसा, बरें काजारी जिवीत तीं जियेतात. पूण आयज घोडे आयज तिसरो मनीस, बायलो मनीस ह्या मोगयांक आडकोळीचो फातर जाता. कित्याक ह्या तिसऱ्या मनशाक तांचें बरेंपण पळोवंक जायना. तांचो मोग, तांचो एकवट, जें बरेंपण पवित्रपण लग्नीक संस्कारा वरवीं ती शिपडायतात तें तांच्या दोळ्यांत रिगोना. आनी आयज प्रितीच्यानो, जायतीं लग्न मोडणी वाडत आसात, कित्याक तिसरो मनीस एके भाशेन भितर सरता आनी तांचे मदें दुस्पोट घालता. एके भाशेन तिसरो मनीस दुबावाचे
एके भाशेन पातोक तांच्यात रिगोयता, दुबाव वाडयता, गैरसमज तांचे मोदें हाडटा, एके भाशेन तांचें जिवीत हें एकवटाचें उचांबळायेन भरता, आड गाराणें तांचेर घालता. आनी तिसरो मनीस आयज हें देवान घडलोलें एके भाशेन मोगाचें कोराराचें दान देणें तिसरो मनीस आयज मोडून उडयता. प्रितीच्यानो दुसरें कारण जावं येता आयज ओ पवित्रपण लग्नीक जिवितांत भितर सरला कित्याक कोणूच कोणाचेंच आयकूंक सोदिना. हांव सांगता तें तूं आयक, तुजें आयकूंक म्हाका नाका, हांव सांगता तें तूं पाळ, तुजो हुकूम म्हाका नाका. आनी अशे तरेन प्रितीच्यानो गैरसमज वाडटा आनी अशे तरेन जें देवान जोडलां तें मोडूंक पावता. फुडें तिसरें कारण जावं येता सत्तेचो फ्रिडमाचो गैरसमज. आयज घोव बायलेक जोडप्यांक फ्रिडम जाय, सत्या जाय. आनी प्रितीच्यानो आयच्या समाजान ही सत्या वो ह्या फ्रिडमाचो वायट समज वो गैरसमज आयज वाडत आसा. कित्याक प्रितीच्यानो दर एक मनीस समजता सत्या म्हणजे म्हाका जाय तें करप, तूं म्हाका विचारूंक कोण न्हय, हांव खंय गेलां, कितें करता, म्हजें जिवीत कसलें, कितें हांव करता हें विचारूंक तूं कोण न्हय, म्हाका सत्य आसा, म्हजी सत्या म्हाका जिवंक दी. आनी अशे तरेन प्रितीच्यानो हो गैरसमज घेवन सत्तेचो जेन्ना घोव बायलां जियेतात तेन्ना संवसारी वंदवण्या वरवीं जिवितांत सांडटात, पवित्रपण जोडूंक विसरतात. आनी एक कारण जावं येता आयज बायलूय जोडटा, घोवूय जोडटा. सगलें म्हजे लागीं आसा आनी हे तरेन सेल्फ डिपेंडंट म्हणटच तुजी म्हाका गरज ना. म्हजे लागीं दुडू आसा, म्हजे लागीं गिरेस्तकाय आसा, सगलें म्हजे लागीं आसा. आनी ह्याच कारणान प्रितीच्यानो जेन्ना संवसारी मनान आशा वाडटा तेन्ना ओ पवित्रपण काजारी जिवितांत भितर सरता आनी अशे तरेन ही जोडप्यां सांडटा. आनी एक कारण जावं येता आयज घोडे कुटुंबान मागण्याचें वातावरण ना. घोव घोडे आपल्याक जाय त्या वेळार येता, बायल घोडे आपल्याक जाय तें करता. बरोबर मागण्यात पवित्रपणान जोडूंक एके भाशेन देवाचें उतर वाचूंक तांकां वेळ ना. आनी हे तरेन प्रितीच्यानो ह्या लग्नीक जिवितांत हो पवित्रपण भितर सरता. आनी एक कारण जावं येता इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनस, अविस्वाशीपण आयज चडत आनी वाडत आसा. आनी ह्याच कारणान प्रितीच्यानो अदीक हे तरेन काजारी जिवितांत हो पवित्रपण भितर सरता. आनी निमाणें कारण जावन येता प्रितीच्यानो आयज समाजांत लोक संपर्क साधना, तांत्रीक विद्या आयज वाडत चडत आसा. सगळ्यां लागीं आयज मोबायल आसा, एके भाशेन इंटरनेट आसा, लॅपटॉप आसा, सांगाती ती आसात, पूण एकामेका लागीं उलोवंक तांकां वेळ ना. ती आपल्याच संवसारांत गूल आसात. एके भाशेन लागीं आसलेल्या लागीं मनशां लागीं ती एके भाशेन उलोवप करिनात, भासाभास करिनात. पूण जो मनीस पयस आसा ताका अदीक मोल, अदीक वेळ दिता. आयज कुटुंबाच्या वांगड्या मदें वेळ उणो जावन एके भाशेन संवसारी नदरेन हो कुटुंब सांडला, हो पवित्रपण भितर सरला. प्रितीच्यानो आयचो आयतार समाजीक प्रेशिटायेचो आयतार, सोशल एपोस्टलेट. काजारी जोडप्यां कशीं आनी आमी सगलीं क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं आमी समाजाची मनशां म्हणटच समाजाचे सेवे उद्देशी दुसऱ्याच्या गरजांक पावून पवित्रपण जोडूंक आयचो आयतार आमकां आनी एक उपाय धरता. आनी प्रितीच्यानो जेन्ना ह्या वाक्याचेर आमी लक्ष घालता काय बरो संदेश आमकां मेळटा. दर एका मनशा कुळाच्या आदाराक पावूंक आमची जबाबदारी. जरी तर तुज्या लागीं आदार दिवंक घडो ना वो तूं फुडें सरोना, दुसऱ्यांक तूं दुखय नाका, तांचें जिवीत तूं बारादीक करी नाका, पूण अदीक तांकां तांचें पवित्रपण जोडूंक तूं आदाराचो जा. प्रितीच्यानो आयज हो आमचो नियाळ करतना लग्नीक जिविता उद्देशी आनी आमी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी आमचें पवित्रपण, समाजाचें पवित्रपण कोण परी जोडूं येता काय. पयले सुवातेर प्रितीच्यानो आमी मानून घेवंक जाय की दर एक मनीस जावन आसा म्हज्या जिविताचो भाग, म्हज्या जिविताचो वांटो.
घोवान बायले सोवें, बायलेन घोवा सोवें, आवय बापायन भुरग्यां सोवें, भुरग्यान आवय बापाय सोवें. हें जिविताचें व्हरतेपण, जिविताचें म्हत्व, जिविताचो भाग वांटो म्हूण आयज ओळखून घेवंक जाय. कित्याक जेन्ना मनशा कुळाक दुसऱ्या मनशाक तुज्या जिविताचो तूं भाग करतलोय तेन्नाच ताचें सोवें तूं बरेंपण पळयतलोय, बरेपणाची कोरणी आदारतलोय, ताका आसा तसो तूं मानून घेतलोय, ताच्या आदाराक गरजांक पावतलोय. प्रितीच्यानो जें पजल आमी पळयता, एक पजलाचो पाठ ना जाल्यार तें चित्र पजल पूर्ण जायना. तेच भाशेन प्रितीच्यानो आमी देवा मुखार ज्या मनशाक जो आमकां आवडना, आमकां लायक जायना, ताका आमी भायर आयतल्या तेन्ना मनशाकूळ आमी घडून हाडूंक पावचे ना आनी पवित्रपणूय आमी जोडूंक पावची ना. त्याच कारणान दुसऱ्याक आमच्या जिविताचो भाग म्हूण मानून घेवया. दुसरे सुवातेर प्रितीच्यानो दर एका घोव बायलेन आनी दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदारान दुसरो मनीस एक दान देणें म्हूण मानून घेवंक जाय. कोणूय आमकां गिफ्ट दिता, देणगी दिता, दान दिता, आमी अपुरबायेन घेता, ताचो आमी सांबाळ करता, ती वस्त आमच्या सांगाता सदां काल दवरता. प्रितीच्यानो जरी तर आमी पवित्रपण जोडटल्या आनी जें कितें देवान जोडलां तें सासनाक सांबाळटलें जाल्यार म्हज्या सांगात्याक दुसऱ्या मनशाक हांवें दान देणें म्हूण मानून घेवंक जाय, ताचे बरोबर सांगाता रावूंक जाय. आनी तिसरो उपाय जावन आसा प्रितीच्यानो एकामेकाचो भार उणो करूंक आमचो सहकार दिवंक. प्रितीच्यानो सगल्या मनशाक अशक्ताय आसा, बळूय आसा. म्हज्या बळा उदेशी दुसऱ्याच्या अशक्तायेंत हांवें बळ जावं येता. जेन्ना हांव अशक्त आसा दुसरो बलवंत मनीस म्हज्या अशक्तायेंत एके भाशेन बळ घालता. आनी त्याच कारणान प्रितीच्यानो पवित्रपण आमी जोडटल्या जाल्यार जण एकल्यान एकामेकाच्या आदाराक पावूंक, कश्टवतल्या सोवें, दुखेस्तां सोवें, सांडलोल्या सोवें, निराशीपणांत बुडलोल्या सोवें, एकसुऱ्यां सोवें, एके भाशेन आदार सहकाराची मनशां आमी जातल्या तेन्ना पवित्रपण आमी जोडूंक पावतल्या. आयज देवाचो उलो आमकां हांव तुमचो देव पवित्र तशींच तुमी पवित्र जायात. जो पवित्र करता आनी जीं पवित्र जातात तांचें मूळ एकूच आनी तें मूळ जावन आसा देव बाब. पवित्रपणान वाडुया, पवित्रपणान जियोवया आनी एका दिसा ह्याच पवित्रपणाची भागीदारां जावन ह्या मिसा भेटेन आमकां जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार भावार्थाची स्वता आमी परगटुया. सोत मानता देवा, सोत पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोबिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबेन संभावलो, आंकवार मारीत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान कांय आमच्यो गरजो देवा फुड्यांत आमी दवरुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप आमच्या बिस्मान, सगळ्या याज्ञिकांनी, धर्मिकांनी आनी लौकिकांनी समाजीक प्रेक्षिताये वरवीं पवित्रपणाचो पोटजोळ दाखयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आमच्या सरकारान आमच्या महादोन प्रांतांत चलतल्या समाजीक प्रेक्षितायेच्या वावराक सगलो पाठिंबो दिल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची
काकूत कर पवित्र सोबेच्या दर एका वांगड्यान बावतिजमा दिसा घेतलोलें पवित्रपणाचें आपोवणें सदांच मनान दवरून दुसऱ्यां खातीर थकोनासतना वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर आमच्या महादोन प्रांतान समाजीक वाव चलयतली खातीर आनी खेरीत भाशेन कारितास गोवा फाटलीं 60 वर्सां कितलो बरो वावर करतात. तर ह्या खात्यांनी वावुरतेल्या सगल्यांचेर आनी तांच्या वावरांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर दयाळ बापा विस्वासान केलोली आमची मागणी तूं आयकून घे आनी पवित्रपणाची पावलां मारून पवित्रपण जोडून आमकां जण एकल्याक कृपेन भर हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोबिया वरवीं. आमीन. तुझ्या पोविदोड्या मुखार बापा एकूच उंडो नवो जेसू निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितर लिपतात कोणयो तशी जेसू सोवे सोगली किरकोळ पातकी भुरगी तुजी गोवांच्यो कोणयो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेसूचे सादे आमी जेसूचे सादे आमी. म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागान. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सेवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा देवा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक आनी अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमची ही सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dolbaranzo sorvesportum, sorgani sousa, bolle
आपल्या तुझ्या वैभवान उंचोर्गीन तुका उंचोर्गी सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उंचोर्गीन तुका उंचोर्गी सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायनांतल्यान भावार्थाचो गूट आमी परगटुया. सोम्याची सून तुझे मरण आमी समोरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्या आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या जोण एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. पवित्रपण जोडूंक देव आमकां सोबार संदी दिता आनी ओगडायलोली संदी परत आमकां मेळना. त्याच कारणान ज्यो संद्यो आमच्या जिवितांत येतात तांचो बरो फायदो काडुया, पवित्रपण जोडुया आनी पवित्र देवाची पवित्र भुरगीं कशीं जियोंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस
आनी आमकां तान्नेत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची इश्टली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची इश्टली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची इश्टली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. 지혜다 하오 지혜다 하오 하오노이 보내되어 보도 모지에 소비 지수 하오노이 보내되어 보도 모지 소비 지수 지혜요는 지윗 모지 모자 바오나지 고르뇨 모주 고르두주 모주 고르 속을요 지혜요는 지혜다 하오 지혜요는 지혜다 하오 하오노이 보내되어 보도 모지 소비 지수 하오노이 보내되어 보도 모지 소비 지수
지우는 지혜다 하오 지우는 지혜다 하오 하오 너희 보내되어 보드 모제 소비 지수 하오 너희 보내되어 보드 모제 소비 지수 आत्मीक कुमन्यावां खातीर मागणी मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां सगळ्या वस्तू वोवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां हे घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत दी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सज म्हूण हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. सोर बुधवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन असलें रुपांतर आमी जेजू सारकीं जावून ह्या बलिदानाचो फळ आमकां जावूं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बसुया. काजाराची चीट वालांसियो मारियो झेवियर आकवारपूत जोकी सांताना झेवियर आनी जुआनिता झेवियर रावता आखे बायुश नावेली आनी जानेलो निकिता फेर्नांडीस आकवारदू इनासियो फेर्नांडीस आनी फेलिसिदाद फेर्नांडीस रावता लोतोली. काजार जावंक सोदता जुआंव फ्रांसिस्क दिनीज आकवारपूत आगोस्तिनो दिनीज आनी आंजेला दिनीज रावता बोरी आनी जेनवी बटिला सुकोरीन पेरेरा आकवारदू कायतानो क्रूज पेरेरा आनी मारियाना आल्बिना पेरेरा रावता सेकंड दांडो नावेली. तांचे पासत मागूंक आनी कसलीय आडकोड आसल्यार सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा. इगोर्जेच्यो कळोवण्यो. कालच्या दिसा सोनवारा इगोर्जेची साफाई केल्या मोडी आनी नागमोडे ह्या वाड्यांतल्या भावा भयणांक आनी आयची मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमची शाबासकी. फुडल्या सोनवाराक इगोर्जेची साफाई करून सकाळीं 9:15 वाजता रातवाडो आनी रावोरा ह्या वाड्यांतलीं भावा भयणां. गेल्ल्या आयताराक 2 दान जाला 51,984 रुपीज. ओतुंबराचे 8 वेर शुक्रारा सांजे 6 वाजता इगोर्जेंत मिसाची भेट आसतली आनी त्या उपरांत 6:30 ते 7:30 वाजता पर्यंत पवीस संस्कारांक बोजवण जातली. फुडल्या सोनवारा ओतुंबराचे 9 वेर इगोर्जें 6 वाजता आयताराचें मीस आनी ह्या मिसांत वांटो घेवंक नागमोडे वाड्यांतलीं भावा भयणां. फुडल्या आयतारा ओतुंबराचे 10 वेर मिसाचो वेळ आनी वांटो घेवंक वाड्याची मांडावळ परी 6 वाजता रातवाडो 7:15 वाजता कोलमो रोड 8:30 रावोरा
पावणे धांक फर्स्ट दांडो आनी पावणे धांक इंग्लीश भाशेन मीस कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. आयज आयताराक गोंवळीक फिरगोस सभेच्या वांगड्यांक जमात आसतली. सकाळीं 11:15 वाजता सगल्या वांगड्यांनी इगोर्जेंत 11:15 वाजता हाजीर जावचें म्हूण मागता. ओतुंबराचे 7वेर इगोर्जेंत नमस्काराचो दीस आनी रुजाई सायबिणीचें पुरसां. त्या दिसा आख्खो दिसभर पवित्र संस्काराक बोजवण केल्या उपरांत सांजेच्या 4 वाजता थावन रुजाई सायबिणीची मुर्ती घेवन आमी भावार्थान आनी भक्तीन आख्ख्या नावेलच्या गांवांत पुरसांव काडटल्या. माई ती रुजायेच्या पावलाचेर तुमी पळोवं येता. पुरसांवाक आमी सायबिणीची एक व्हडली नवी मुर्ती हाडला. तशेंच ह्या दिसांनी घरांनी सायबिणीची भेट जाता त्या कारणान आमी आनिकूय नव्यो मुर्त्यो हाडल्यात. हाचो खर्च भरून काडून तेच बरोबर पुरसांवाचोय खर्च भरून काडून कोणाकूय आपकुशेन दुडबाचो आदार दिवंक जाय. ताणें आपकुशेन ऑफिसांत येवन दिवचो म्हूण मागता. ओतुंबराचे 17वेर आंतरराष्ट्रीय मिसावांचो आयतार. आमची गोंवळीक फिरगोस सभेची वांगडी मिसावांचे कॅलेंडर्स आनी एनवलप्स घेवन तुमच्या घरांनी येतली. तुमचो आदार सहकार तांकां दिवचो. तुमचें मिसावाचें दान एनवलपांत घालून तुमी मिसाक येता तेन्ना कलेक्शनांत ना तर ऑफिसांत तेच बरोबर आमी दुसरीं बॉक्सांय दवरतल्या तातूंत तुमी घालूं येता. तेच बरोबर रुजाई सायबिणीचे परबे समयार तुमचें दान फिस्ट कंट्रिब्युशन जेन्ना गोंवळीक फिरगोस सभेची वांगडी येतली तांचे लागीं तुमी दिवचें आनी ती तुमकां रिसिप्ट दितली. आपकुशेन तुमी आदार दितली म्हूण आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या आयताराक देव संदेशकारांक जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत जेन्ना रुजाई सायबिणीचे परबेक नोवेना आमी सुरू करता तेन्ना मागण्याच्या कुडांत प्रेयर रुमान सकाळीं 10 ते रातचे 10 वाजता पर्यंत इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप विनंती मागण्याचो जमो आमी सुरू करता. कोणाकूय खुशी ताणें आपूण पावतलो तो वेळ आनी आपलें नांव ऑफिसांत येवन बरोवचें. तेच बरोबर नोवेनाच्या दिसांनी जायते वॉलंटियर्स आमकां जाय. तांणी आपकुशेन फुडें सरून आपलीं नांवां ऑफिसांत येवन बरोवचीं म्हूण मागता. आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. पवित्रपण जोडूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Muso par संसार सोपो पुरियें तुमचे सांगाती हावासा. संसार सोपो पुरियें तुमचे सांगाती हावासा. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळान सोंपती देसान देसान सोगल्या मोची गोवाई साया. संसार सोंपो पुरियें तुमचे सांगाती हावासा. संसार सोंपो पुरियें तुमचे सांगाती हावासा.